आयज आल्लो मगे एग्जामी लास्ट पेपर आनी देवा करपेन सगळे मगे पेपर बर गेले. मातशें नोट्सां अशी तशी चयत आसतना टाकाच को लायट गेली आनी हांवें फेर मारून हांव म्हाका उगडास येयलो आनी तेका लागून हांव देवा आमगेन भायर सरलो एक शॉप सोदपा जे मगे शर्टा फेर मान दितो तें मोडगो गुडोवन म्हाका एक शॉप मेळ्ळें आनी अंकला सांगिल्लें प्लीज अंकल मातशें बेगीनू फेर मान दी मगे एग्जाम आहा म्हूण. अंकलान बेगीन फेर मारलो आनी हांव सोमतो कॉलेजी वाटेन धांवलो. सारको एग्जामी 5 मिनटां म्हळ्यार पावलो आनी एग्जाम मगे सारकी ते भाशेन गेली. त्याच्या फाटल्यान आसलोली एक प्रॅक्टिकल एग्जाम आनी छोटी बच्ची म्हणपाक लागलें आपणागे फोना तो बरो पासार जायना म्हूण. सो तेका हांवें वयलें फोनागे दोतोरा थिंगा जो जावन आसा अजर्स मोबायल वर्ल्ड. भितर सोतना आमकां बरें न्यू फोन दिसती पडे आनी मागीर तेणें आपणागे प्रॉब्लम सांगिल्लें की हो फोन लॅग जाता चेड्याको चॅट कोता आसतना आनी ते मुळे मातशें राव तुगे फोन चॅक कोताय आनी तेमकां एंड्रॉयड दी ना आयफोन दी खुंयचो फोन ते सारको दिताय. स्टोरां अशी तशी चयतना तेणें चयलें की सेकंड हँड आयफोन्स डिस्प्ले आदलो हाय विकपा लागून आनी तेणें मुळे आपणा एक आयफोन घेवन दिल्यार बरें मुतें. हांवें मोतीकू मुळे एकानी आयफोन मेळ्ळें आनी एक इन्स्टाचे इन्फ्लुएन्स जायत म्हूण तेगे फोन सारको दिल तेका आनी तेका दिलें एक कुपन. हें कुपन दिलें तें गिव अवेचें जें जाता एवरी एंड ऑफ द मंथ आनी गिव अवे प्रायज आहा हो स्पीकर. रिपेरींग आनी सेकंड हँड फोन घेता ते दोना मगे नांव गेल्यार तुमकां 10% डिस्कावंट. आनी मागीर आमगेलीं भायर जेवपाक कित्याक आमगे पोटा सारकी भूक लागलोली आनी आयज आसलो आमगे लास्ट दीस. सगळीं बरी करून पोट बी भोवन जेयलीं आनी आमगे पोटां थोडीशी स्पेस आसलो ती भरपा आम खावपाक गेले आयस्क्रीम खातनाच मुगे पोट जालें सारकें फूल आनी मागीर आमगेले घरा. तुमगे फ्रेंड कोणू मोडो फोन बी घेवन भोंवत जाल्यार तेकी रील शेअर कराय आनी अजर्स मोबायल वर्ल्डा फॉलो करपाक तुमी विसरूं नाकाय. ओके, गुड नायट.